चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मतें कार्यावळींक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हे खासा कार्यावळींत आमच्या मदें एक म्हालगडो कलाकार. फाटलीं 12 वर्सां तो पालकाचेर न्हेसला आनीक आमचे जायते म्हालगडे आयज ह्या संवसारांत ना, तांचेय बरोबर ताका नाचोंक योग मेवला. म्हणटच तुमकांय मातशें इंट्रस्ट वाडटलें की कोण जाय तो आनीक दुसरो न्हय, एमिलियन फेर्नांडीस. ताका एमिलियन दे बोर्डा ह्या नांवान सोगोट वळखतात. जायतीं वर्सां गोंयांत काम केल्या उपरांत तो परदेसांत पावलो आनी आयज तो परदेसांत आसा. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत एमिलियन बाब तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय माय मोगाचो येवकार. एमिलियन बाब, ही तियात्राची आवड तुका कशी लागली? ल्हानूच आसतना कोणें तरी कांतार म्हटलें तें रोखडें मतीन दवरतालो आनीक हांव तें रोखडेंच म्हणून लोकांक दाखयतालो, चड करून म्हजे मांयक. आनी ती म्हाका म्हणटाली, बरो कांतार म्हणटा मरे तूं. अशें करून म्हाका कांतारांचें आनीक म्युजीक आयकोपाची म्हाका चड घोस्त लागलो. म्हणजे तेन्ना अशी पिराय तुजी कितली आसली? 8-9 वर्सां. 8-9 वर्सां? हय. आनीक ह्या तियात्रांनी कसो भितर पावलो? आमच्या सदांच गांवांत एक तियात्र जातालो आनी बोडदा यूथ बॉयज म्हूण क्लब अमादोरीस दे बोडदा म्हूण तें नांव दितालें. आनी म्हजो अंकल एक फामाद तियात्राचे पोस्टर करतालो. आग्नेल बिको म्हळ्यार ताका कोणूय वळखतालो. वय तो म्हजो अंकल. पयले तियात्र वय ना, पयले ते पड्ड्यांचे बोर्ड कोताले. पड्ड्यांचे वय बोयर, आल्फ्रेड रोड, रेमिकुलास ते सगळे आमच्या घरा लागीं. तेन्ना हांव धाकलो भुरगो. तेन्ना चोयन 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 म्हाका तो मातसो मोग जालो आनी शिकपाचें चड म्हजें लक्ष वचोंक ना. एक परी हांवें जिवीत मातशें शिकपाचे वाटेन मातशें फाटीं रावलो. तियात्राचो म्हाका चड आवड लागलो. आनीक तुका जायते फावटी आमी म्हणटात की ल्हान आसतना जें कितें थोडें मनांत वेता तें तशेंच उरता. त्या काळा वयले खंयचे तरी कांतार तुका कुडास आसतलो 1-2 वडी? वय ते काळार हांवें एक कांतार म्हणलो. एक आमचो मंत्री आसलेलो टोनी फेर्नांडीस म्हणून, गोंयकार तो सावंडेचो. हय. तो एक्सिडेंट जायन सोंपलोलो. त्या काळार म्हाका जेरी म्हणटा तो तियात्राचो प्रॉम्प्टर आसलेलो. तेणें म्हाका एक कांतार बरयलोलें. हांव तें धाकलोच आसतना 10 वर्सांचो आसतना तें म्हटलोलें. म्हाका थोडी लायन तेजे उतर. माय आपल्या भुरग्यांक पासत वय खूब वावुरता, घरांत कितें फालता आसा तें हाडून बोत्ता, ती चडशी घरान आसता सांगे कशें घोडटा, तिका आदार दिवंक फकत ताका गोवताचो मोग दिता. म्हणजे तो काळ आनी तो वेळ मातसो एक वेगळो आसलो. म्हणटच तेन्ना चडशे तियात्र खंयच्या सुवातेनी जाताले? तेन्ना तियात्र चडसून जाताले गांवांनी. एक मारगांव राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमात जाताले, पूण ते हांवें त्या तेंपार कांय पळोवंक ना. उपरांत त्या सुवातेर हांव न्हेसलो. पूण गांवच्या तियात्रांनी म्हाका पांय धाडिनासलो. मायेचो खूब आदार आसलो. कांतारांक कंपोज करून दितालो. म्हगे एक अंकल आसलेलो, तो जेरिकोच्यान कांतरां हाडटालो. पूण मागीर म्हाका इस्कॉलांत मातशें विलियम दे कुर्तोरीन खूब हेल्प केलो. वा वा वा. पूण तूं तें राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम म्हटलां. हय. तें राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम म्हणजे कितें? तें एक माटो. हय. तो ग्रावंड सायडी फुटबॉल ग्रावंड, एक कॉर्नराक तो माटो.
आदीं सगळे तियात्र थंयसर जाताले सगळे बोमायसांनी गोंयांत तियात्र येतालो तर लोक आशेन रावतालेत तीच खबर सांगता तुका हांव उपरांत ते स्टेजीचेर हांवें सुक्ती बोक्ती बरोयणार डायरेक्ट विल्सन माजरार तांचो तियात्र न्हेसलो मारिया गॉरेटी वर्साक एक देवाचो तियात्र घेवन देवस्पणी ताचोय तियात्र न्हेसलो आनीक संवसार सुदरलो पूण मुदीस सुदरोंक ना बापसी आल्वारिसाचो बयराचो संवसार सुदरलो पूण संवसार सुदरलो पूण मुनीस सुदरोंक ना अश्यो हांव थिंगा ते आतां त्या सुवातेर म्हणजे सगळ्यांक सरभोंवतणी लागीं पडटाले होय आनी लोक त्या तेंपार बसी करून येताले गांवांनी तियात्राक होय बसी तुवें असो कितलो सुमार लोक जातालो 100-200-300 असो नो 1000 उणोच हजार पॅक मातो पॅक सारको आनीक आदीं आयच्या भाशेन जेन्ना तुजें भुरगेंपण तेन्ना आतांच्या भाशेन हॉलां नासलीं ना म्हणजे हे मुंबयसून तियात्र येताले त्या तियात्रांनी तुका नाचोंक केन्ना तरी चान्स पडटालो होय ह्याच तियात्रान म्हाका चान्स पडलो हे 4 तियात्र तुवें सांगलो पण बाकी म्हाका पण उपरांत हांव तांच्या बोमोयकारांचे ग्रुपांत सारको फिक्स रावलो पूण तेज्या पयलीं हे 3-4 तियात्र हांव राजेंद्र प्रसाद काकूट तियात्र न्हेसलो प्रेम कुमाराचो वास्को नटराज आनीक रावंडाचो तियात्र विस्वास बरोयनारायण डायरेक्ट नटराज म्हणल्यार ते मोल्लांचे हय हय ते मोल्लांचे तेच भाशेन म्हापशे मोल्लांचे आसले नार्वेकार तेचोय तियात्र हांव न्हेसलां थिंगा हे भाशेन सुरत सावड्डे एक सातेरी मंडप कितें तरी मोल्लांचे तुवें उगडास केला म्हूण म्हाका आतां उगडास मायक मेथोचो तियात्र न्हेसलो हांव थिंगा ओ पापा गाय कांताबेर तेन्ना जुजे रोड बीन म्हजेशी येताले थिंगा हालो एमिलियन बाब तांकां उमेद ह्या तियात्रांचो वेळ कसो आसतालो म्हणजे खंयच्या वेळार हे सुरू जाताले सकाळ सांजेच्या 7 वरांचेर ना रातचो तियात्र 10:30 रातच्या 10:30 होय घरा पावता म्हळ्यार सकाळीं 4 जातालीं आमकां तेन्ना आमी आख्खी बस मिनी बस करताले आनीक आमी चड लेट जाल्यार आयदर शार्दिनांचें गोर आसलेलें मारगांव घोगडांत बोर्दा आनी एक सोदा फेरांचें गोर आसलेलें सगळे भुंयचें तियात्र आनी येवप आनी थिंगा आमकां सगळें देता रावप न्हेसप सगळें थिंगा रांदप सगळें आमकां मेळटालें थिंगा सकाळीं उठोन मागीर वयताले जशे परी आमी पयले तियात्र बसीन आसलेले गार्डनान न्हिदताले पूण म्हाका पडोंक ना गार्डनान कित्याक हांव बड्डेच रावता कित्याक हेम बॉयर आसलेलो आमच्या ग्रुपान तो आपणें मोटर घेवन म्हाका आटेर सोडटालो घरा पूण एमिलियन बाब आनीक एक गजाल म्हाका ह्या खिणांत उगडास येता की जायते जाण म्हणटात की तो 10:30चो रातचो तियात्र पळयल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाक जायते ते तियात्रांतले कांच वो कांतारां आपूण स्वताक गुणगुणटाले होय हें खरें होय हें खरें गुणगुणटाले कित्याक ते त्या तियात्राचे कांत एकदम स्वादीक आसले आयकोंक बरें दिसताले आपणाच्या मोतीन बसीन देखून ते आयकोंक येताले ना जाल्यार कोणें रिकॉर्डिंग केलें बसीन ते दुसऱ्या दिसा कांतरांक घातालेत फॅक्ट पूण तेन्ना रिकॉर्डिंगूय तितलें नासलें न्हू टेप रिकॉर्डर घेवन येताले ते दाखले टेप रिकॉर्डर घेवन येताले रिकॉर्डिंग करून त्यो कॅसेट्स ओय के न्ही बिस्टेश कॉन्सर्ट डबल तेजे रिकॉर्ड करताले तेच पयलें मागीर बंद जालें न्ही पूण एक मुंबयचो तियात्र गोंयांत येता जाल्यार ताचेर कितलो तेंप पयलीं आवाज सो जातालो म्हणजे मुंबयचो तियात्र येवचो आसा 1 म्हयनो आदीं बोमोयकार येतात आनी बोमोयकारांचें तियात्र पळोवंक लोक सारको आशेन रावतालो तांचें न्हेसप पळोवंक तांचीं कांतारां आनी ते भाशेन कसलेंच ते कॉस्ट्यूम घालिनासले म्हणजे म्हणूंक सोदता की आयज आमकां जायते अर्दे कपड्यांनी दिश्टी पडटात होय ते आदीं नासलें ते नासले तेंचा एक मिनींगफूल एक रिस्पेक्ट आसलो तो कॉमेडियन जावं तो कॅरेक्टर रोल जावं तांचें एक न्हेसपूच वेगळें आसलें तुवें तुजें स्वताचें अशें तियात्र केन्ना करूंक ना हांवें केल्यात तियात्र म्हजे केल्यात म्हजो पयलोच शो पयली म्हजी सीडी देवाचे उपकाराटय म्हाज्या तेच टायटलाचे हांवें म्हजो शो केलो बोमोय सेंट मेरी हॉलांत सुकुरीन रिटा रोज
सगळे प्रोफेशनल घालून हांवें शो केलो. जिमिक्स ट्रिओ आनी आंतोनेत बाय सगळ्यांक घालून शो केलो. तोच शो बरो जालो म्हाका. 900 सुमार क्रावड जालो म्हाका सेंट मेरी हॉलांत. बरें व्हडलें हॉल. मागीर उपरांत हांव UK गेलो. तोच शो हांवें UK दाखयलो म्हजो. माय सेकेंड प्रोडक्शन देवाचे उपकार आठोय. इट्स म्युजिकल शो तो. कांतारां, जोक्स, कॉमेडी. आनी UK तुवें थोडो कास्ट बदललो आसतलो. हांवें UK कास्ट बदललें कित्याक हांवें टॉप मोस्ट आर्टिस्ट जे सेटल जालो आसा आतां तांकां घेवन समज 14 आर्टिस्ट प्रोफेशनल फेल्सी मागीर बाब एंड्रू हे सगळे थंयसर आसात. सुकोर, कॉस्ती आनीक सालू दे लुतुली सगळे नांव आसती. तांकां घेवन हांवें शो केलो. देवाच्या कृपेन जालो म्हाका. फायदो तितलो उरोंक ना. 150 पावंड UK पावंड सगळ्यांचो देस्पेस काडून उरलो म्हाका. आनीक तुवें हांगासर गोंयांक कोणाचे तियात्र न्हेसलो न्हू? उगडास आसा तुका? हय, म्हाका सारको उगडास आसा. पयलोच म्हाका सोयेक दिलो सी आल्वारीस, पूत काजार जातोच. मागीर बाब पिटर ओफिलिया, कोणूय कोणाचो तांचो तियात्र रावंडाक. मागीर विरिको रोड, मायक मेता, जोरोज आनीक क्रिस्टोफर मिना, पॅट्रिक दोराद, टोनी सॅक्स, तो आयज सांगता टोनी सॅक्स. आनीक हे भाशेन साबार तियात्रांनी हांव न्हेसलो. तुका चडश्यो कसल्यो भुमिका पडटाल्यो? हांव चडसो भुमिका करिनासलो. म्हजें सांगपाचें म्हटल्यार बाब पिटर आसूं कोणूय सिंगर आसूं, सद्याक हांव ओपनिंग कोरस म्हणटालो 1 सॉंग आनीक इंटरवल रात्री सेकेंड फर्स्ट सॉंग म्हाका चान्स दिताले ते. ओके. पूण जायत्या काळा आदीं एक पॅट्रिक दोरादान तियात्र बरयलो. त्या तियात्राचें नांव 3 फोगोट्यांचें मारण. ताका किसलें दिसलें म्हूण कोण जावन तातूंत हांव एक भुमिका कोत्तालो. 60 year old मॅन ते लोकांच्या घरांनी वयता आनी तांचें धेणें येता तें सगळें चॅक कोत्ता आनी हें ना मरे तें ना मरे हें कितें गेल्यार रे साडयो ना मरे तें. तातूंत म्हाका एक बरो डायलॉग बरयलोलो. जाशीतवाद म्हजे ऑपोजीट कॉमेडी कोत्तालो. तो सदांच म्हणटालो रोड सिनाचेर, येता मरे हांव येयलां कितें रे सायबा बरें म्युजिकाचेर ते म्हाका टोन. आरे आयज खंय वयता? हांव तेन्ना ताका सांगता, बाबा आयज तुमगे जेवण आहा, आयज हांव तुमगेर जेवणा येतलो. सो दॅट वॉज अ लाफ्टर इन दॅट तियात्र. म्हणटच तुका जायत्या जाणां बरोबर न्हेसोंक योग मेळ्ळो. म्हणजे जायत्या जाणांक तुवें अनुभवल्यात लागींच्यान. हय हय लागले. आतां ओपनिंग आनीक दुसऱ्या भागांतलें पयलें कांतार म्हणजे एक दुसरे भाशेन एक दुसरें ओपनिंगूच म्हणून येता. हय ह्यो तुजे स्वाधीन जेन्ना ते कोत्ताले म्हणटच जायतें कितें आमकां आयकोनशें दिसता. आनीक एक खंयचे कांताराच्यो 4 वळी आमच्या ऑडियन्सांक. हांव म्हजेच तियात्राचो हांव ओपनिंग म्हणून दाखयता तुका. ओके, एक वच करूस. अनद बरीत खुशाल जावन तुमच्या मोदें जायत्या वर्सांनी हांव हें कांतार कोत्तां. हांव इमिल्यान दे बोर्दा काळजांतान तुमचे उपकार आठवयतां. देवाचे उपकार आठवण फुडें पावले माता रोचनार देव देण्यांनी भरून सदां तुमच्या पासत मागता. उजो वाडताचो सगळ्यांनी काळजांनी पेटोय मोगाच्या उतरांनी जेजूचें काळीज नेटोय. येतोर कसलेंच दूख सगळें दूख जेजूक भेटोय. देवान रोचून आमकां आजून सांबाळल्यात म्हूण देवाचे उपकार आठोय. वा 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 वा, खूब बरें. कारण जेन्ना
तूं हो तुजो ओपनिंग म्हणटालो तेन्ना म्हज्या दोळ्या मुखार दुसऱ्या तियात्रांतलें ओपनिंग दिश्टी पडटालें म्हाका. इतलेंच की ओपनिंग जाल्या उपरांत जो ऑडियन्स आसा तो कसो रिएक्ट जातालो. म्हजे आयज पासून जेन्ना हांव स्टेजीचेर आयलो कांतार हांवें सुरवात करूंक ना म्हाका गाडयो पडटात. तेंच म्हाका दिश्टी पडटालें. होय. कारण जेन्ना तियात्राची सुरवात बरी जाली जाल्यार तो डेफिनेटली तो तियात्र बरो मुखार वता. देवाक आयज पासून आर्गां भेटयता. म्हजी एंट्री जी जाता लोकांक कळटा की म्हजें कांताराचें इंट्रोडक्शन ट्यून हो एमिलियन दी बोर्दा आनीक पयलें क्लॅश चालू जाता. जशें हांव आदींच फाटीं बाब शाबूजाद आल्मेदाच्या शोआक वयर गेलो. ओपनिंगाच्या भाशेन फर्स्ट सॉंग हांवें म्हटलें थिंगा. पूण जें हांवें कांतार म्हटलें ताड्यांचो म्हाका पेट सुरू जालो. आनीक तांकां कळ्ळें एमिलियन दी बोर्दा. आनीक जाणा इतल्या वर्सान हांवें केन्नाच पॉलिटिक्स कांतारां म्हणोंक नात. म्हाका बरोवंक येयना म्हण तशें न्हय. म्हणजे सदांच कांतारां अ गूड मॅसेज एट द एंड. म्हाका आनी एक कांताराचो बरो उगड आशिल्लो. म्हजें टॉप हिट सॉंग त्या कांताराचें नांव कोण न्हय कोणाचो. तांतलो हांव तुजो सोयक आसल्यार हांव म्हणना. जालें आमच्या ऑडियन्स रावल्यात. पळय आसतो जिवो तूं ह्या संवसारांत आमीक बावा तुका कितलेच मेवत तसोच तूं काजार जातोच भुरगीं बायल भुरगीं सोगोट दुयेंत जातोच ती कोण पावना तेन्ना जिवाक तुज्या कितें बोगोत आंतुरनार चोड त्यो पासोत बायल वीट येता तुका एक वोगोर वायट बोरें जिवीत सारून गेलोय आंगास धरून शेवटी येता मोरणाची सोटी जोरूय कोंत्रासोत भाव नोदोर जायना फाव तेदूस बाजारान ओडटात सिक्रेटी कोणाय तेराक आमीक पिचेराक तोंडाक पोत्यो त्यो इश्टागोती आमीक मोरनाक तोडे तेदूस मॅचीक गेले पावले ना चिमटी बर घालूंक माती. तांतलो एक लास्ट कोरस म्हणटा हांव. बायल माथ्याक घालून बोत 8 दीस बोग ताकूंत मागीर उगडास दुसरे पोणाचो जावंक ना म्हयनो मेल्यार पोणान माती जाल्यार घरान दुसरो चिदेव तोंडाचो मेल्यार दुखती कोणाक फकत मायपोणाक ओड करूंक जाय आसलो ल्हानाचो समाजो म्हणचे फोटी पयस त्यो इश्टागोती ह्या संवसारान कोणूय कोणाचो. एमिलियन बाब हें कांतार तूं खंयच्याय वेळार खंयच्याय सुवातेर कसोय म्हणूंक शकता. कसोय म्हणूंक शकता. होय कारण हें कांतार तुजें बरेंच गाजलां. जायत्या जाणांक पयले सुवातेर हो जो ट्यून आसा तो आवडला. होय कारण हो एक कॅची ट्यून आनीक जी स्टोरी जें कितें जी सत्य घटनेचेर इट इज अ फॅक्ट. हो फॅक्ट आज काल आमच्या जिवितान घडटा. हें कांतार आयकून एक बायल म्हजेशी आयली दुबय सेंट मेरी हॉलान. बाबा हें कांतार तुवें कोणाक म्हटलां. हांवें म्हणलें कोणाकूच म्हणोंक ना. म्हणजे तिका लागतालें म्हज्या जिवितान घडलां तें सांगलां. हांव म्हण तुका म्हणोना हांव कांय पूण तुवें हें कांतार म्हणून म्हज्या पयल्या जिविताचो म्हाका उगड आशिल्लो पण हांवें कांय वायट करूंक ना म्हणलां तें. जेन्ना एक घरांत सापोर्ट ना तुका बायल वेता त्या तेंपार दुबय वो बारीन कुवेट वचोन ती काम कोताय. थोड्यांनी जायतो बरो संवसार केला हार्ड वर्क तें आमी कोणाकूय सोर करूंक जायना. हांवें म्हणून लागलो समाज हो म्हणचे फावटी पयस त्यो इश्टागोती ह्या संवसारान कोणूय कोणाचो. एमिलियन बाब तुवें कितलीं सुमार कांतारां बरयलीं. हांवें सुमार 300. वाव 100. आनीक हालीं तूं सोशल मिडियाचेर युट्यूबा उदेशी जायतो दिश्टी पडटा. एमिलियन द बोर्डा. हय अशें दिसता की एमिलियन तूं 1 वर्सान 1-2 वर्सान कांतारां गाता म्हणजे येतात मातशें बाबा तुजें नवें कांतार केन्ना येता. सो तें आयकोतच मातशें तुकाय उरपा दिसा कित्याक
ऑडियन्सांक जाय बरीं कांतारां जाय. लेटस्ट कांतार म्हणजे क्वीन एलिझाबेथ II तें बरें हिट गेलां. आनीक सासे बस्त्यांचे आमचें गांवचें कॉपेल आहा तेजेर हें कांतार केलें. आतां आमी पळयतात की आमचे जायते गोंयकार भाव UK पावले आनी गोंयां तितले जाय तितले कलाकार आमकां दिश्टी पडनात. आनीक हालीं तियात्रांनी लोक जायना म्हणजे कित्याक येना तो हांवूय नको आनी म्हज्यान ताजेर कांयच उलोवंकूय जायना. तरी आसतना जे UK जायते फावटी आतां तुवें म्हटलें थंय जे स्थायीक जाल्यात तांकां लोकल म्हणटात. हें कितें? तांचो सजमोतूच तसो जालो आसा. तूं UK आसा तूं लोकल, पूण ते लोकल न्हय, ते सगळे प्रोफेशनल. आपणाचे पोटाक लागून ते येयल्यात आनी ते आपणाचे हें करतात. गोंया सावन कोण येता, तूं कोणाक काडटा. हांवें म्हजो फर्स्ट शो 14 आर्टिस्टांक घातले सगळे. म्हज्यान लोकल म्हणोंक जायना. त्या गोंया नांव जोडून लंडनाक आयल्यात. हांवें गोंया लोकांक धरून कांतारां आयकल्या लोकांन म्हजी ती हांवें लंडनाक एमिलियन दे मोर्दा लोकल म्हणोंक जाता. काळजाक दूख भोगता. एमिलियन बाब, आतां तुज्या कुटुंबा वयर म्हणजे तुजी फॅमिलीचो तुका कितलो सपोर्ट आसता? म्हाका म्हज्या फॅमिलीचो जायतो सपोर्ट आसा. चड करून म्हजो मिसिसाचो, की जेन्ना हांव भोंवयच्या ग्रुपांनी रावतालो न्हेसतालो तेन्ना ते येताले सेंट मेरीज आनी केन्ना म्हाका मेकअप करताले. सो ताणें पळयलां, पूण तें हांव तेंच घेवन बसोंक ना. सो हांवें मातशें म्हजें चेंज केलें. भोंवय बरें स्टार टीव्हीन कामाक रावलो आनी मागीर म्हणटा हांव परदेसांत गेलो. पूण ताज्या पयलो हांव आसलोलो दुबय. येन केन्ना सोयेक मेळटा तें हांव तियात्रान न्हेसता. पूण म्हाका सपोर्ट आसा. म्हज्या मांयचो म्हाका चड सपोर्ट. वा वा वा. म्हज्या मांयचो म्हाका खरेंच चड सपोर्ट. आयज तिकाच लागून हांव तियात्रांत पांव दवरूंक पावलां आनीक पोटजोडीत जातोच प्रोफेशनलांच्या हितून. वय, कारण आतां तुजी माई हो तियात्र पळयता आनी आसता आसतली. वय, जायते फाटी ते वता एमिलियन बाबा. ते आतां सुमार येना, पूण आजून बरी कांतार करता. तुजे आवडीचे अशे कलाकार खंयचे? आयज आमी पळयतात की कोणूय तुका चड आवडटा तुजे आवडीचे, म्हणजे ज्या उद्देशीन तुका आनीक मातशी. म्हाका पयलो सांगात दिलो म्हणजे बाप एस डायरेक्टर C. आल्वारीस, बाप पिटर, ओफिलिया. आनी आतां म्हणून जायते न्यू कलाकार येवन गेल्यात. म्हज्यान सगल्यांचें नांव तुका सांगूंक जायना, पूण तांचो एग्जाम्पल दिसना आतां. एमिलियन बाब, खरें म्हटल्यार आमी उलोवंक लागल्यार आमचो टायम सोंपत आयलो. केन्ना हो टायम कमेस जालो आनी केन्ना सोंपता हें समजना. तरी आसतना इतलेंच, तुजे घरकान्नी लागीं म्हाका जाप करूंक जाय. तिचें उतर हांव आयकतलों. म्हज्या सांगाताक एमिलियनाची घरकान्न नातालिना बाय आसा. बाय तुका येवकार. तर एमिलियन बाबाक तुजो सांगात कसो आसता? म्हाजो आनी एमिलियनाचो एक 35 इयर्साचो सांगाताक आहा. आमी पयलीं मोगान आसलोलीं आनी आतां ताका एक रूच आहा हेजी तियात्रान नाचपाची. हांव ताका सपोर्ट करता. म्हणटा पूण जेन्ना तुमची भुरगीं ल्हान आसलीं तेन्नाय तो तियात्रांनी धांवतालो, तेन्ना कसो सांगात दिताले? तेन्ना वय तो कामाकूय वयतालो आनी हे तियात्र समज तूं रातचें अशें आसतालें आनी तो सांगात दितालो बरे भाशेन. आमी वयतालीं ताका सपोर्ट दिवंक. म्हणटा तुकाय जायते तियात्र आवडटात? आवडटात. हें चड करून तो आहा तेन्ना. हय. आनी ताचीं कांतारांय तुका आवडटा? कांतारां वय, हो कोण न्ही कोणाचो आनी देवाचो उपकार आटोय. आतां आनीक म्हजे ग्रँडसनाराचे तेणें एक कांतार म्हणलें, तें आजून येवंक ना, पूण तें म्हाका बरें आवडलें. कांतार कंपोज केल्या उपरांत पयलें तूं आयकता? वय, हांव आयकतां. तें म्हाका लायक जाता आनी लायक जाल्यार हांव ताका सांगता, वय हें म्हाका लायक. तूं सांगता ताका अमकेच कडेन मातशें अशें कर? वय, हें केन्नाय सांगता. हो ट्यून सारको सेम आसता. मातसो एक बरो आतांचे मोदाचे हे हो ट्यून कर म्हणून. म्हणटच असोच
दुसऱ्याय गोरकांनी आपल्या गोरकाराक सांगात दिवचो वय. आनी त्या उद्देशी समाजांत आमी जायतें बरेपण हाडूंक जाता, आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वय वय. तर नातलीन बाय तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुज्या भुरग्यांक हे थोडे गुण आयल्यात? वय म्हाजे एकूच आमच्या दोगांचे एकूच चेडूं हा. ताका येयला अशें कांताराचें आनी होस्टिंगाचें. वय तेजेच पांयचें मातशें येयला ताका. वय स्मार्टनेस सिंगिंगान आनी होस्टिंगान आनी कितें अशें करून गेम्स करपाचे काजरांचेर. बायेचें नांव? स्वेला फेर्नांडीस. देव बरें करूं. म्हजो तुका आदेवस करचो वेळ आयला, कारण हांवें तुका उलो मारलो, तूं आमचे मेरेन आयलो, आयची कार्यावळ आमी घडोवन हाडली. त्या पासत तुज्या मोलादीक विचारांक खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतात. चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय हांव आनीक प्रुडंट मिडिया सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच इमिलियन फेर्नांडीस, इमिलियन दे बॉर्डा हाच्या सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेव.